सालुकाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. देवसारान भागयली स्त्री. एक साबता दिसा जेजू एक सिनेगोगांत शिकवण दितालो. थंय आसलेली एक स्त्री जी 18 वर्सां थावन देवसारा निमती कश्टाताली. सगळीच ती भागवाली आनी नीट उबी रावूंक तिका जायनातलें. तें पळोवन जेजून आपणासरशीन तिका आपयली आनी म्हळें, आगे, तुजे पिडेंतली तुका सुटका जाली. ताणें तिचेर आपले हात दवरले आनी तेच घडये ती नीट उबी जाली आनी देवाक नावाडूंक लागली. पूण साबता दिसा जेजून गूण केल्लें पळोवन सिनागोगाचो अधिकारी रागान पेटलो आनी लोकांक तो अशें सांगी लागलो, तुमकां काम करूंक म्हूण 6 दीस आसात. त्या दिसांनी येया आनी गूण जाया, पूण साबता दिसा येनाकात. ताका जाप दिवन सोमयान म्हळें, कपट्यानो, तुमचे मदलो हर एकलो साबताच्या दिसा गोठ्यांत बांदलेल्या पाड्याक वा गाडवाक सोडोवन उदकाक व्हरिनावे? तर 18 वर्सां थावन सैतानान खोड्यार घाल्ले हे अब्राहमाचे धुवेक तिच्या बांदपासांतली साबताच्या दिसा सोडोवची न्हय आसली? ताणें अशें म्हणलें आयकून सर्व ताचे विरोधी लजले. पूण ताणें केल्ल्यो महिमेच्यो करण्यो पळोवन सगळो लोक संतोशभरीत जालो. देवाचें उतर हें, वाखाणी तुका क्रिस्ता.